गुड मॉर्निंग एव्हरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशाच आहे तुम्ही? हाय हाय गाय वेलकम टू माय युट्यूब चॅनल. आवाज ना सकाळ सकाळ पुढे चहा पिऊन येईल आम्ही. आवाज ना तिथे खोकता ते पय आईस्क्रीम खाल्लेले माल आले काजरा वयता बर्थडे वयता आईस्क्रीम खाता रातचे खोकता ती पय. सो सकाळ सकाळ 9 जाली तर बाहेर सरला ते म्हणटले खंय वयता का म्हणटले. ऍक्च्युली आमचे प्लॅन असलेले आता बाहेर सरला न्ही भायल्यान खंय तरी म्हणजे चाय पिऊन या म्हणून अशें ना. म्हणजे घरात हे पोळ्याचे हे आसलेले बॅटर तर म्हटलें कित्याक बेश्टे भायर खावपाचे. घरा पोळे केले चटणी केले खाऊन येयली आमी. सो आयज संडे सो आमी आतां प्लॅन केला खातीर वचपाचें नेत्रावली अशें ना. आतां नेत्रावली कित्याक वयता हें तुमकां व्लॉग एंड पर्यंत पळोवचें पडटलें. हे व्लॉग तुमकांय खूब युजफूल आसा, तुमी थंय वचूं शकता. सो हांव आतां कांयच सांगना, ऑन द वे आसा आमी. सो आतां आमी पावला ब्रिजार आनी पर्वरीच्यान नेत्रावळी कितले किलोमिटर 93 किलोमिटर. सो आमकां पावपाक थंय लागतले 2 वरां. 2 hours. सो नेत्रावळी हांव गेल्लेले कॉलेज टायमार आमकां ते हिस्ट्री हांवें हिस्ट्री घेतलेली न्ही. हिस्ट्री आमकां ट्रीप आसताले तेन्ना थंयसर न्ही नेत्रावळी हें आसा बबलिंग लेक म्हणून बुडबुड्याची तळी ते पळोवपाक आमकां व्हरतालो सर बीन. सो तेन्ना गेल्लेलेच लग्ना पयलीं म्हणजे कॉलेजी आसतना. मागीर हांवें नेत्रावळी वचूंकूच ना. तूं गेला? आम्ही किती गेले आम्ही वचूंकूच ना आमी. सल्लेली डेम गेले आम्ही. डेमा थंय गेला. सो म्हटलें आयज वचया, म्हाका थंय वचपाचें खूब हें आसलेलें. सो शिव म्हणपालो या आयज आपलें इव्हेंट बीन कांय ना सो वचून येवया म्हटलें. सो आमी खंय वयता हे तुमी व्हिडिओ एंड पर्यंत पळयात. ओके सो वाटेर पळया मदीं मदीं कितें दिसता तुमकां दाखय शूट करता हांव. कित्याक खूब तेंपांनी वयता आमी नेत्रावळी आनी मातसो लॉंग हें आसा जर्नी. अशें मदीं मदीं रावून अशें जगात वयतली. ओके सो चला मेळटा मागीर तुमकां. सो आतां पावला वेर्णा गाडयेक पोटांक घालपाक. पेट्रोल सांग ताका पेट्रोल ना पेट्रोल ना ते गाडी वयता नॉर्मल आनी इथे कितें तर स्पीड स्पीड आनी नॉर्मल आमची पेट्रोल न्ही. सो म्हणटा गाडयेक पोटाक घालया. चिंतलें पर्वरीत घालया म्हणून थंय आनी तुमकां सांगू ट्राफीक आसता आनी हांगासर घालया म्हटलें. बरो मरे हय हय गेलो. सो आतां आमी खंय पावलो अशें ना. अजून आमकां 1 hour आसा पावपाक हांगा नेत्रावळी. आनी हांगासर पळय भात बीन लायतात हे पळयात बरी दिसता हे पळयात. हय सगळ्यांनी बिजी आहा. सगळे कामां करता बरी दिसता. कशें आहा पळयता मदीं उदक बीन बरें दिसता. हें सगळ्या गांवांनीच पळोवंक मेळटा. कोणता पावला? शहरान खंय पळोवंक मेळटा. आम्ही कोणता पावला? अरे कुमटा पावला खंय हो एक पळयात बरी. आनी हांगासर न्ही खंय पावला खबर ना नांव बीन तालवाडी म्हणून तालवाडा म्हणून म्हणजे बारीक बारीक घर आहा बारीक शेतां आहा. म्हणजे आतां पळय थंयसर भात बी लायता जाणटे लोक पाव दिसता वतान खरेंच बरें आहा बरें दिसता. म्हणजे धाकटोच रोड आहा आनी दोनी सायडीन घरां बीन आसा हांगासर. आमकां वचूंक जाय ते हाफ कपडे म्हणजे शॉर्ट घालून अशे भातान करपाचें. एक एक्सपिरियन्स घेवंक जाय कळ्ळें तुमकां. वचोंक जाय. वयता व्हरता म्हणटालो म्हाका मदीं फ्रेंडाचे म्हाजे आसा खंय जावकूच ना. म्हाका म्हटलें या भात तेणें म्हटलें फ्रेंडान हांव तुका फोगू सांगता केन्ना ते भात बीन जाता. उरलें मागीर जावकूच ना. ह्या वर्सान हे पोट घेवन वयता हांव भात काडपाक. हो पळय ह्या वर्साक आतां ह्या वर्सा कांयच ना. तेंच म्हणटा आतां मातशें एन्जॉय करपाचें. एकदां मागीर डिलिव्हरी जालें मागीर चडशी भायर आमकां खंय वचूंक मेळचें ना. बरें दिसता हांगासर ग्रीनरी खंय न्ही गांव न्ही ते. सो आतां मातशी गाडी रावला आमची मातशें रेस्ट घेवपाक. सो आनी कितले खबर 57 मिनीट उरला पावपाक. सो म्हटलें मोदक हाडलेले खावया म्हटलें एक हय रिचू गेला मुतोंग. हय मोदक ते म्हाका एक दी. बरें आहले मोदक. सो काल रातचे जे सगळ्यांनी एक खालें थंय उरता न्ही ते घेवन यो म्हटलें गाडीन खावया. पण हांगासर टेंडर कोकोनट बी कांय ना. उदक बीन हाडलां आमी टेंडर कोकोनट ना. गांव न्ही हें तसो हायवे आसलेलें सगळें. हांव मदले भितर बी आसतलें म्हणून कांय ना. ओके खंय गेले मी एका मोदक खा म्हणटा ना खंय तो चॅडाचे फोटोशूट करता. सो आनी 35 मिनीट आसा पावपाक. आनी तुमकां कितें सांगू हांगासर रोड न्ही एकदम बेस्ट आहा. म्हणजे एक सुद्दां अशे खड्डे अशे ना हांगासर रोडार एकदम बेस्ट आहा रोड. आणि हांगासर एक आसा पळय नानू फार्म म्हणून
नानू फार्म आणि म्हाका दिसता जुनान येवंक जाय तुमका बरे व्यू पळोवंक मेळटले ग्रीनरी सामके की आतां थंय सुकला न्ही झाडां बीन ताका लागून पण रस्तो म्हाका खूब आवडले अशें टायर्ड जावंक ना आमी आनी हांगा सगळे सुपारीचे नाल्लाचे सगळे माडा बिडा आसा बरे दिसता पळोवपाक हे पळयात आनी चडशी गाडयो बीन कोण ना हांगासर रेअरली 1-2-3 गाडयो वयता इतलेच गांव न्ही हे बरें आहा हय हांगासर गँग येता म्हशीचो सगळे लायनीन हे पळयात तो लास्ट सामको लेझी तो पळय वच रे बेगिना सो आतां पावला आमी नेत्रावली वायल्ड लायफ सँच्युरी सो हांगच्यान ते वयता खंय जे आमी आतां वयता पळय थंयसर सो आतां गेट ओपन करता ताका सारकें विचारशुनात हय कित्याक आमी हांगा फर्स्ट टायम पावला न्ही ताका लागून सो आतां आमी वायल्ड लायफ नेत्रावली वायल्ड लायफ सँच्युरी भितर येयले न्ही हांगासर एक वॉटरफॉल आहा कितें म्हणटा नांव मैनापी म्हणून पण आता ते वॉटरफॉल वचून काय फायदो ना सो हांगच्यान ते 4 किलोमीटर वॉकिंग वचूंक जाय 4.5 आता लोक सगळे वयतात ट्रेकिंग करत 30 लोक आहा ते पण आता वचून कांयच फायदो ना कित्याक आता उदक बिदक सुकलेलें आसता न्ही ताका लागून पावसान बरें पळयात बोंडला पावला कशें बरे रस्तो पळय कसो झिगझॅग वयस आनी हांगासर एनिमल्स बीन आसा बोर्ड मारला हांगासर शिव म्हणटा मंकी दिसना खंय आतां हो मंकी पळोवपा येयला हांगासर आनी म्हाका म्हणटा सायडीन बसला खंय मंकी म्हणजे म्हाका दाखयता हांव मंकी खंय हांव मंकी आसा तुका आनी कितें मंकी जाय म्हाकाच पळय सो हांगासर हिल पळयात शिव हिल पळोवन भिलो हय खूब व्हडलें आहा आनी रस्त्यार कोणूच ना आमचीच गाडी आतां फाटल्यान आहा ओके बरें जालें चल 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 फ्रेंड मेवळे मंकी 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 करतालो न्ही हे पळय हांगा आसा मंकी विंडो चड ओपन करनाका अरे तो बरो बसला बेबी मंकी पळय क्यूट दिसता ही पळय पुटली काडटा कितलो बसला हांगासर नाका घेता काय उडी नाका फायनली मेळ्ळे तुजे फ्रेंड पळयता ही मेळ्ळी कोण येयला का म्हणटा तो जंगलान मागीर सामके हें आसा चट्टी आसा वय सामके पळय लोक येता हांगासर आसा मातशे लोक बीन दिसले न्ही मातशें बरी दिसता जिवाक अशें ना न्ही नाजाल्यार कोण ना चडशे कोण येयना न्ही खूब भितर आहा न्ही ते हांगचे गांवचेच लोकूच येतले सो ऑलमोस्ट पावली आमी आमचे मेन डेस्टिनेशन वयसा पळय दिसले रे बाबा लोक मातशे पळय ते लोक शॉपिंग करता पळय हय जाल्यार इतले पयस आयला कोण ते मेळा पुरो म्हणून मेवळेत हांगासर आमगे युट्यूब चॅनल चोयना तुवें गोवन अपकमिंग शेफू केन्ना चोयना हांवें पयले बंद केल्लें मदीं ना डॉक्टर बंद आतां पयला कळ्ळें म्हाका एक दीस तुका दाखयला हांवें चोयलाय गाड्या मामा म्हळ्यार तिवूय येयलाय कोण चोयनाय आमी पेसरावली लागीं आमी तेच पळोवपाक येयला हाय केसा गाडी मध्ये फोन जाल तुमचे हय फोन जा सगळे घरा हय घरा व्हरपाचें नाही ओ एक आनी आहा मुगो फुडें आनी दोन आहाय ती व्हडले आहाय टेल युट्यूब चॅनल तेजे एक युट्यूब चॅनल आहा खंय नाव सांग गो गोवन अपकमिंग शेफ गोवन अपकमिंग शेफ असं बरो रांदता दिसता तोच रांदता हय तोच करता बरो रांदता रे येता जेवपाक यो खंय जेवपाक यो खंय हय आयज रांदला आयज आयज खंय रांदला आयज स्ट्रॉबेरी कोपा येयला ना ना रांदील तेणे फ्राय रायस चिकन कोण हाडला सो आमी आतां तिंगेर वयता जेवपाक जालें फायनल या या म्हटलं बरें करून या चपाती या मामा चोयत तुमगे ब्लॉग्स बी तुझी मम्मी खंय आय नायस जालें ब्लॉग चोयता थँक्यू चोयत राव सो ही आसा आमची फॅमिली युट्यूब फॅमिली हय आनी आई यो फुडें ही आसा आमची युट्यूब फॅमिली एक बरो फोटो काड या वेटा सो आमी येयला नेत्रावळी स्ट्रॉबेरी फार्म पळोवपाक ओके सो तुमी अशें म्हणू शकता की मिनी मामलेश्वर येस सो मामलेश्वर वयच्या पेक्षा हांगाच येयल्यार बरें नेत्रावळी हय ऋषुना येस हय सो या आमी भितर सो 2 आसा हांगा एक आसा आनी तेवटेन एक आहा खंय ओके सो पयलीं हांगासर वयता आमी ओके चल यो येस
एंट्री किती 20 रुपीज न्हू आता दिवंक जाय मागीर दिवं आमी कितले सो एंट्री फी बीन आसा खंय 20 रुपीज 20 रुपया एकल्याक 20 रुपया या आता स्ट्रॉबेरी पळयला स्ट्रॉबेरी आसतलेच न्ही ऑफकोर्स न्ही आणि हांगा पळयात ओ माय बरे शेणाचे शेणाचे बांधला पळय या ऋत्विक शेणाचे पळयात पयलीं बसून घे 2 मिनटं बस तू ऋतू वेट ऋतू ना ना कच्चे आसले हे पळय आमचे वालीचे झाड आम्ही तिसऱ्यो घालून करता न्ही मम्मी हुमण हे पळयात वालीचे झाड लायला हांगासर शिव म्हणटा पयली म्हाका बस काय मातसो 5 मिनटं बस काढ नाका रे तुवें राव रे आता बसते हांगा ओके आसा फार्म सो हो एक फार्म आसा ओके दाखयत तुमकां चला यो तांबडी भाजी काय पिकला हे काढू ना ते पिकलं हे पिकला बरे रेड झाला घे राव रे मागीर खावया सांगा सर बघितलं काढला पळय काकी बरें न्हू भितर काय नाही हां भितर का बाय ना बाय हां बाय आं ओके नो घेता आमी सो हांगासर पळय लायनीन अशे शुनत तूं गेल्लो न्ही महाबळेश्वर हांव गेले पूण इतलो व्हडलो आसलो तुका हय न्ही आणि आमकां काडूंक मेळना भाजी बी लायलाली गे हे कसले गे कॅबेज हा कॅबेज जाऊन लावून अजून कॅबेज मध्ये मध्ये कॅबेज लायला आणि ते गड्डे म्हणटा पळय ताका कितें म्हणटा ताका तुम्ही गड्डे तेवटेन जाला मुळ्या बी लावून आणि ते पळय गड्डे दाखयत तुमकां मागीर मुळे बीन जाला सो हांगासर स्ट्रॉबेरी आमकां काडूंक मेळना ती मी काडटा ती मी काडून थंयसर आमी बाय करप तुमकां कितले जाय ते ओके स्ट्रॉबेरी हांगासर पळय हांगा येवं लागीं बरें दिसता न्ही बरी दिसता पळय हे कच्चे आसा हे कच्चे आसा फूल रेड जाले न्ही फूल रेड जावंक जाय फूल रेड जाले की तेमी ते काडटात फोटो काडपाचे पळय ओके आणि हांगासर न्ही स्ट्रॉबेरी वांगडा न्ही भाजी बी लायला हे गड्डे पळयात हे गड्डे लायला आणि हे आसा सासवां न्ही गे मस्टर्ड पळोवंक शकता हांगच्यान उदकाचें कनेक्शन आहा मागीर तांकां अशें उदीक मेळटा बरें केलां आनी टोमॅटो पळय थंय म्हणजे हांगा फक्त स्ट्रॉबेरी तुका पळोवंक मेळचें ना भाजयो पळोवंक मेळटले टोमॅटोज पळय कितले जाला भरून पडला सारके टोमॅटो सगळे कच्चे आहा ते ऋत्वी काडनाका मागीर ते रेड जातले हांगा पळय हें सगळें कॅबेज 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 का फ्लावर हें तिणें फ्लावर म्हटलेलें न्ही कॅबेज 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 म्हाका टोमॅटो फार्म 1 हो पळोवन जालो आनी हाका थंय आमी ते केन्ना तुमी स्टार्ट केला गे लावपाचें ऑक्टोबरान केला तुमी म्हणजे ऑक्टोबर टायमार येवपाचें ऑक्टोबर न्हू हां डिसेंबर डिसेंबरान येवपाचें आनी आतां केन्ना पर्यंत हाय एप्रील पर्यंत लास्ट मागीर ना न्ही मागीर गरमी स्टार्ट ओके सो हांगासर गड्डे सामके फ्रेश आसा आतांच म्हाका आतां काडून दवरला हय घे म्हटलें फक्त काडून देऊ हय दवरपाचें हय आनी केळी बरें आहा 50 नाही घे एक फ्राय करया हें कितें ते गोसबेरी ती गोसबेरी हां खावपाचें गुळपी लागचे ना हें दी 50 सो आतां आमी वयता नेक्स्ट मागीर थंयच लागीत आहा कार बी वयता तुमी थंय एक आसा पळय दिसता आसतलें तुमकां थंय एक आहा तो म्हणटा गाडी घेवन वची आनी वॉकिंग आनी कोण वयतलो सो हांगासर तुमकां न्ही परत 20 रुपीज पे करूंक जाय आमी ओद्दर थंय पे केल्ले न्ही हांगाय परत तुमकां पे करूंक जाय सो हांगासर पळय तिणी कितले काडला पळय स्ट्रॉबेरी घेवन येता पळय दूर सामकी बिजी आसा आई सामकी बिजी आसा एक फोटो काडया लोक कोण ना आता आमी ता तिथे काडनाका ऑलरेडी काडले हेंच्यांनी खूब आहा हांगासर अब तेवट्यांनी आहा सो हांगासर न्ही हे सगळे आसा वांगी व्हडले व्हडले दाखयत तुमकां आ वयस बरी दिसता खंय गेले हांगा आसलेले आपय अजून ते जावंक ना मातशे व्हडले जावंक जाय हय तुमी काडटा आनी तुमी थंयच विकोंक दवरतात हेजे व्हडले आहा पळय हिंगा व्हडले दाखय न्ही राम सो हांगासर पळयात बरें व्हडलो आनी आनी तेन्नाच काडूंक जाय आनी फ्राय करूंक जाय म्हणजे तळणी आसतना ते फ्राय करूंक जाय बरें लागता आनी हे फूल पळय हेजे धाडटे ते बुके बी करतना यूज करतना ते फ्लावर हांगासर तुमी येयले न्ही फक्त स्ट्रॉबेरी तुमकां पळोवंक मेळचें ना भाजयो पळोवंक मेळटले एक स्ट्रॉबेरी दाखयत तुमकां बरें पिकला हांगासर हे पळय काडू
येस तांबडे अशी पुसून बऱ्या बरं न्ही बिंका झाडांतल्यान काडप आनी खावप एक वेगळीच मजा ना या ऑफकोर्स हा फाल्यां एक शेक करून पिता हांव स्ट्रॉबेरी शेक ना ते झाड सुकलं हो शिवनाथ हय एनिमल न्ही शिवनाथ हो बरोबर आहे तकलीफ नाही तेच ना कितले मोठे आसा थंय पेक्षा न्ही हांगा न्ही मातशी झाडां बरी आहा फ्रेश आसा आनी बरें उदीक घातला बरें झाडां आनी स्ट्रॉबेरी हांगा खूब आसा थंय मातशें कितें की जालें मातशें सुकलाई आनी सगळें काडला स्ट्रॉबेरीज बीन ती काडटा पळय थंय आयो असं न्ही सुकलेली पानां काडटा आसता पानां काडटा आई सांग आसा आई सुकलेली पानां काडटा म्हणजे सुकलेली बी आसता न्ही क्लीन करता हय हांव करूं गे हेल्प तुका करता गे म्हाका लायक अशें काम करपाक हय आमकां असलें खंय मेळटा करपाक चल हांव येता सुकलेले काडप सुकलेले काडटा गे अशें व्हडले जाल्यार जाता न्हू व्हडले इजिली भायर येता पळय तूं काड रे तू स्ट्रॉबेरी काड नाका पानां काड सुकलेले काडप सुकलेली काड कळलं नाही गे कळटा गे आमकां परुरी येला परुरी परवरीच्या लिदा म्हणजे म्हापसा लागीं आमकां परवरी गेल्ली आई गेल्ली का परवरी पयर खंय फुगडी फुगडी ना फाल सकाळी म्हणजे सकाळी एकूच टायम उदक घालप तो सकाळचें उदक घालता आनी सांजचे बी परत उदक घालना हय एकूच टायम इजी ना ते हँडल करपाक खरेंच त्या केअर घेवंक जाय सुकलेली पानां बिनां काडूंक जाय कितले त्रास आहा आनी हें सगळं पळय एज जाल्लेलें म्हणजे आई बी सगळें करता कामां हें पळय वचान फुलां पळय कशीं जाता तुमकां दाखयता फुलां हे पळय फुलां अशीं जाता मागीर ताका स्ट्रॉबेरी जाता सो हांव तुमकां रिक्वेस्ट करता तुमी येवचें हांगासर सो एप्रील पर्यंत आहा न्ही गे आई मागीर ना मे पासून उरतले पण मागीर गर्मेन ते चड गर्मी वयता ते थंडेकूच ते मागीर डायरेक्ट मागीर नेक्स्ट इयर पूण गोंयान जालें ते व्हडलें आं गोंयान जालें ते व्हडलें म्हणपाचें आई न्हू गे अरे कितले वर्स जाले 7 वर्सां जालीं आतां आमी केल्या हें तुमकां गोंयान खंय पळोवंक मेळटा हेका बरें थंडी जाय स्ट्रॉबेरी थंडी जायी हय सो हेका तुमी म्हणूंक शकता मिनी मामलेश्वर ते वचचे पेक्षा हांगाच यात हे का न्ही हय तर पळयात हें आसा मुळे घातला आनी तेवटेन सगळे तांबडी भाजी सो हांगासर पळयात हांव न्ही हें लायफान फर्स्ट टायम पळयता चिटकी न्ही हे एप्पलचें झाड खंय हांगा पयलीं हांव चिटकी पळयतां हे पळय चिटकीचे आनी हांगासर न्ही खूब जाला चिटकी अशें लायनीन लायन हय तूं खाता मरे चिटकीची भाजी हे पळय फर्स्ट टायम हांवें अशें पळयलां आनी हे पळय शेपूच तें हें बडिशोप हें बडिशोप पशुनाथ बडिशोप आनी हें खंय एप्पल खंय लास्ट टायम जाल्लेलें खंय हें एप्पल थंडेन जाता न्ही तें बरें ताका बरें थंडसाण पडोंक जाय थंडेक जाता तें एप्पल हय हें पळय एप्पलचें झाड लास्ट इयर जाल्लेलें खंय एप्पल सो हांगासर येवन फक्त हांवें स्ट्रॉबेरीचें झाड पळोवंक ना एप्पलचें झाड पळयलें भाजयो पळयले खूब तरेचे हे कसले गे हे कितें आं फुलां खंय तुरोप बरें लायला हांगासर आं आनी म्हाका टॉमॅटोचे खूब जाला पळय हांगा टॉमॅटो हे फुलाक मगे ते कितें करता भाजी करता कितें करता आतां भाजी ना माळपाची ती माळपाचे देवा कामाक बी बरी वास येता हय मगे वास येता बारी मातसो ही आई बरी आमचे कडेन उलयता बरें आमकां हें करता थँक्यू आई आं आई आसली आई लजली खबर ना म्हाका आई हाय म्हण सगळ्या तूं आयलें टीव्हीर तूं टीव्हीर येता हाय म्हण लजली बरें आई आतां फोटो काडून घेवन वयता आनी लोक खंय पावता आमी तेच तुका म्हटलें हांवें तूं हाय म्हण तूं पावलें आतां लंडनाक
तू लंडनात दुबई पावली हय कॅबेज 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 पण एक कॅबेज जाऊ ना जस्ट मग असं हातात लायला यांच्यानी बरी सनी नाईस तसं सुकला मग असं लायला यांच्यानी उदक मात खूप जाय उदक खूप जाय पळय वाल तुमची तळणी आसा आनी तळणी आसा खावंक बरें लागता कुरकुरीत कितले जाला पण आमकां सगळें खंय पोवंक मेळटा असले मिशिनात येस आमकां चालले बांगडे पोवंक मेळटा तो हें आसा बिन्स पळयात बिन्स हें खूब जाला हय यो आनी दाखयत तुमकां काजू काजू फूल जाला आता जाऊंक जाता टोमॅटो पण कितले जाला अशी आम्ही घरात कुंडे एक टोमॅटो घातला जायत ना झाड जाता आमच्या घरात टोमॅटो जायना करेला झाड करेला वेल जाता करेलाच जायना खरेंच असले आमकां पोवंक अशें बरें दिसता यो सावळी मेळ्या आमकां सांगा असं आमकां मेळा सावळी हा बरें दिसलें बरें दिसलें हा काडटा पळय पुरो पुरो ऋत्विक सो इतले पयस येवन अशें म्हणूं शकना की टायम वेस्ट जाला अशें ना वत वत हांगा येवप वर्थ आसा आनी हांगा येवपाक न्ही रस्तोय सामको बेस्ट आहा लोक खंयच्यान येतात पळोवपाक आता लोक खूब येयला आतां खूब येयला म्हाका दिसता सांजचे चड येतले लोक सांजचे ताका विचारया आमी टायमींग कितल्यांक ओपन आसता सकाळी आनी कितल्यांक बंद तांकां विचारया आमी की फाल्यां तुमी बी येतले न्ही तांकां लागून कन्फ्यूज जावपा नाका सो हांगासर पळयात करेला एक पिकला जे पिक अरे करेला वास येणार आहे ते पळय शेपू शेपू करेला बरी दिसता न्ही जाला हांगा खूब जाला करेला खांडा करेला खूप जरा आता आसलेले वांगी सो हांगा बरे फ्रेश आनी वांगी सो आईक सांगला हांवें म्हाका मातशे वांगी काडून दी तू तर जाय म्हणून आयदन न्हू हय काडला फोटो काडला हय काडले मगे अबे कितले काडले बाय आं वय हय नाही जाय जाल्यार घे जाल्यार घेता आमी पण हांव वांगी घेवपा येता आं येता 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 ना आयदन जाय जाल्यार घे ना आयदन काडले सो हांगासर वांगी जाला सो म्हटलें म्हाका दी एक 50 रुपयाचे बरे तळणे असल्यार बरे आई बरे पळोवन दी आं की आमकां ते कळना आई थंय एक व्हडलेशें आहा पळय पळय हांगा पळय तूं कशें बिया बी दवरल्या काय म्हणून आं पळय पळय हय तेच मम्मी कितें म्हणटा पळय सुंगटां आनी तिसऱ्यो घालून करून जाय खंय वांगी हांव घेता कित्याक हें वांगी चड खायना खूब तेंपार हाडकूच ना आमगे म्हाका न्ही सोलकडी आनी फ्राय खावंक जाय खावंकय जाला म्हटलें व्हरया वांगी आमगे झाडांतल्यान काडून व्हरता न्ही ताका लागून सो आईन काडले पळयात आं कितें आई 50 रुपया चार कर मगे ती तिनूच ती काय कितें गे अशें अशें करनाका गे सांगपा रे न्हू 3 दिवप ना गे 4 दिवप शिवताक एक च्या मेवळ्या हांगा शिवता हें घेतला ब्लॅक टी आं सो हांगासर मिल्क टी आसा ब्लॅक टी आसा तो शिवतान ब्लॅक टी घेतला आसूं म्हटलें पिवनी वतान टेस्ट करून पळय बरें आहा गंजन गंजन कितें आहा ते गंजन बिंजन घातला खंय गंजन बी घातला बरें हेल्दी सामकें घे हें पी तूं जायतलें बसून पी स्वीट ना बऱ्या बरें आहा गंजन घातला बरें केला चिनू घे ऋत्विक सो हांगासर एक 2 घेतला बॉक्स थंयसर एक घेतलेले हांगा 2 घेतला हांगासर मातशे मोठे मोठे आहा न्ही ना ते मातशे बारीक आसले हांगा बरे मोठे मोठे आहा घेतला एक 2 बॉक्स वांगी घेतला म्हाका वांगी खूब आवडले तळणी आहा आनी कांय ना घेवपासाठी हांगा तुमकां सांगता हांव टायमींग तूं सुरसूर करनाका शिव पळय तें सुरसूर करता आवाज करता मदीं म्हाका डिस्टर्ब करता तो सकाळी 7 ओपन जाता हें आनी सांजचे 5 बंद जाता मागीर ते भितर एंट्री ना म्हणजे फूल वीक फूल वीक टायमींग याद दवरात भूमिका सेल्फ तेंची एक भूमिका सेल्फ हेल्प ग्रुप ते बायलांचो ग्रुप तेमी सगळे लायतात खंय आनी सेल करतात म्हणजे अशें हें विचारलेलें अशें करून ओनर बी कोण आसा हेंचो ना खंय तेमी सगळे बायलां मेळोन हें सगळें करता खंय मिनी मामलेश्वर वचून आयली आमी एक्चुअली सांगू जानेवारी का मार्चान हय रेनान प्लॅन केलेले आपूण येतलो नोव्हेंबरान आमी महाबलेश्वर या म्हणून सिरियसली हां आमी प्लॅन केलें आनी हांव सारकें सुपर डुपर एक्सायटेड मागीर आमचे गुड न्यूज कळ्ळें ताका लागून आमी कॅन्सल केलें सो रेनाक वचपाचें खूब मन आसलेलें महाबलेश्वर हांव जरी पावला हांव केन्ना पावूंक ना न्ही हें मिनी महाबलेश्वर रे सो कॅन्सल जालें आमचें सो हें आमकां कळ्ळें सो रेनान आमकां रील धाडले इंस्टाग्रामासून तो ताकाय मातशें पळोवपाक खूब आवडपाचें तो आसल्यार सो नेक्स्ट टायम ताणें येतलो पळय तेन्ना आनी येवपाचें
सो खूब बरें आसा, या तुमी. ओके, सो आतां आमी भायर सरला हांगच्यान. आतां हो व्लॉग न्ही हांव हांगाच एंड करता, की मागीर हांव आनी कंटिन्यू करतलें, तो नेक्स्ट व्लॉग घेता. ओके, तो व्हिडिओ व्हडलो जातलो. सो इतलें सांगता की तुमकां तुमी येयात टील एप्रील पर्यंत हांगा ते मार्च एंड पर्यंत, की चड वेळ रावं नाका. तुमी गरमीनी तुमकां चड बरें पळोवंक मेळचें ना. आतां सामकें बरें बरें जाला स्ट्रॉबेरी. सो खूब एन्जॉय केला आमी. आनी थंयची लोकां आहा पळय ती बायलां बी खूब बरी आहा, खूब बरी, फ्रेंडली, खूब बरी. वालोर तांकां सगळी मातशी एज आसा तरी पूण तुमी इतले वतान रावन करतात. वालोर सगळी बायलां मेळून तुमी करता हें सगळें. सो बरें आहा, या तुमी. ओके, इट इज वर्थ वर्थ तो एंट्री 20 रुपया. टाइम ना न्ही मामलेश्वर कोण वयतलो, टायम जाय आनी पयसो आसा मामलेश्वर. सो हें बरें न्ही, गोंयांतूच आहा न्ही, ताका लागून. सो या तुमी. ओके, तो हो व्लॉग न्ही हांव हांगाच एंड करता. तो व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करात, शेअर करात आनी चॅनलाक सबस्क्रायब करात. तो मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ. टील देन बाय, टेक केअर. I love you friends. Please you comment and subscribe to my channel. Go better. चला बाय, हात दुखले माझे.